नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिटान आभासी प्रणाली वरवीं केले उलोवप. दक्षिण ह्या ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सिलन्स ह्या उपक्रमाचें केलें उक्तावण. G20 परिषदेन ग्लोबल साउथच्या मुखेल मुद्द्याचे आकर्षित केले लक्ष. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी ग्लोबल साउथ समिटान मंत्र्यांच्या सत्रांत मांडले मत. छत्तीसगडात दुसऱ्या पांवड्यावेले वेंचणुकेन 68.15% जाले मतदान. शांततायेन पार पडली वेंचणुकेची प्रक्रिया. मध्य प्रदेशात आयज जाल्ल्या मतदानात दिग्गज राजकीय फुडाऱ्यांचे थारतले भाग्य. 71.16% इतले जाले मतदान. जम्मू काश्मीरातल्या कुलगाम जिल्ह्यात सुरक्षा दळ आणि आतंकवाद्यांमध्ये झालेल्या फारपेटांत 5 आतंकवाद्यांक जिवे मारले. आता खबरो विस्तारान. वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ हो 19व्या शतकातल्या बदलत्या संवसाराचे प्रतिबिंब दाखोवपी एक वेगळी माची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हर्च्युअल वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिटाच्या उक्तावण अधिवेशनात केल्ल्या उलोवपांत सांगलें. ग्लोबल साउथ घडोवपी 100 देशांची प्राधान्या सारकी आसा अशें तांणी ह्या वेळार नमूद केलें. भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है. हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है. फ्रेंड, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना. ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सिलन्स ह्या उपक्रमाचें उक्तावण केलें. ह्या उपक्रमा वरवीं ग्लोबल साउथा मुखार आशिल्ल्या उदरगतीच्या आव्हानां विशीं संशोधन आनी उपाय येवजण्यो सोदून काडटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इस्रायल हमास युद्धांत मरण आयिल्ल्या नागरिकांक बद्दल दुख्ख व्यक्त करीत ह्या युद्धाची निंदा केली. दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है. इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने एआई ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है. G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी. इतल्या मजगती विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी विदेश मंत्र्यांच्या सत्रांत उलोवप करून भारताच्या फुडारपणा खाला आयोजित G20 परिषदेन ग्लोबल साउथा विशींचे मुखेल मुद्दे चर्चेत मांडले. By amplifying our individual voices and project our shared interests for the emerging world order, we also need to work towards self-reliance to mitigate our vulnerabilities vis-à-vis economic concentrations. The COVID era is a stark reminder of the perils of dependence for basic necessities on faraway geographies. We need to not only democratize and diversify production, but build resilient and reliable supply chains
and promote local solutions. Only then can the Global South secure its future. मध्य प्रदेशान आयज सगळ्या 230 मतदारसंघा खातीर मतदान चालू आसा. निमणी खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाण मध्य प्रदेशान 71.6% मतदान जाला. सकाळी 7 वरांचेर सुरू जाल्ले हे मतदान सांजे 6 वरां मेरेन चालूच उरतले. नक्षल प्रभावित वाठारांत दनपारां 3 मेरेन मतदान जालें. ह्या वेंचणुकेंत 2533 उमेदवारांचे राजकीय भाग्य थारतले. ह्या वेंचणुकेंत 130 बायलां उमेदवार आनी 827 दादले उमेदवार ही वेंचणूक लडयतात. मुखेलमंत्री शिवराज चौहान हांणी आपल्या घरच्या सयत जैत हांगा मतदान केलें. इंदोर वन हांगासरल्या भाजपाचे उमेदवार कैलाश विजयवर्गीय हांणी मतदान केलें. आदले मुखेलमंत्री कमलनाथ हांणी शिकारपूर मतदारसंघांतल्यान मतदान केलें. छत्तीसगडांत 70 विधानसभा संघांतल्या सगळ्या मतदार केंद्रांनी दुसऱ्या टप्प्या खातीरचें मतदान जालें. सगळीकडेन मतदान शांततायेन जाल्ल्याची म्हायती आसा. निमणी खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाण आतां मेरेन 68.15% मतदान जाल्ल्याची म्हायती आसा. ह्या वेंचणुकेन 958 उमेदवार वेंचणूक लडयतात. ह्या वेंचणुकेचो निकाल 3 डिसेंबराक जातलो. का सम्मान होगा, वो घर हो, राज्य हो, एरिया हो, उन्नति करेगा ही करेगा. लेडीज़ को सम्मान मिलना ही चाहिए और वो राज्य ने किया है. बहुत अच्छी बात है. ये जो सराहनीय काम किया गया है, ये महिलाओं को आगे लाया गया है, ये बहुत ही अच्छा है. राजस्थानच्या विधानसभा वेंचणुकेची तारीख जशी लागीं पावता तशी राजकीय पक्षांची प्रचाराची मोहीम अदीक नेटान जायत आसा. आयज भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हे आयज अजमेर हांगा आयोजीत जावपी भौशीक सभेन तांणी वांटो घेतलो. उपरांत थंय आयोजीत रोड शोन वांटेकार जाले. विजयनगर आनी नसीराबाद हांगा जावपी रॅलीन उलोवप करतले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी डीप फेक तंत्रज्ञानाक लागून येवपी आव्हानां प्रभावीपणान तोंड दिवपाचे यत्न करचे अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत भाजपान आयोजीत केल्ल्या दिपावली मिलन कार्यावळी वेळार खबराकारांक संबोधीत करतना खबराकारांनी तंत्रज्ञानाच्या आव्हानां विशीं लोकांक जागृताय करून तांकां शिक्षण दिवपाचो उलो मारलो. ज्या आश्वासनांक लागून तेलंगणा हे वेगळे राज्य तयार जाल्ले ती सगळी आश्वासनां काँग्रेस पुराय करतली अशें एआयसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगलें. तेलंगणाच्या विधानसभा वैसा मीडिया को भी है. एक विरासत का लाभ उसको मिलता है और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा. और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को. और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है. मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है. अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है. अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है. हम कोई ऐसी व्यवस्था विकसित कर सकते हैं कि जिसमें मेडिकल चेकअप के लिए सरकार भी कोई व्यवस्था करे, आपके बिजनेस हाउसेज हैं वो भी कुछ व्यवस्था करे, लेकिन 40 के बाद हमारे फील्ड के जितने भी साथी हैं उनके परिवारजन भी हैं, हम एक रेगुलर मेडिकल चेकअप का, क्योंकि मैं सचमुच में बहुत हैरान हूं कि 40-50 की आयु के लोग हमने खो दिए.
आता घेऊया एक लहानसं विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. ज्या आश्वासनाक लागून तेलंगणा हे वेगळे राज्य जाल्ले ती सगळी आश्वासनां पुराय करतले अशें एआयसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगले. तेलंगणाच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर हैदराबादान पक्षाचें घोषणापत्र जाहीर केले उपरांत ते उलोवप करताले. और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आएगी. कांग्रेस तो हमेशा सच के लिए लड़ती है, बोलती है, लेकिन जो फायदा उठा रहे हैं आज, उनके जबान से सोनिया गांधी का नाम नहीं आता. जम्मू काश्मीरातल्या कुलगाम जिल्ह्यात सुरक्षा आणि आतंकवाद्यांमदी जाल्ल्या फारपेटान 5 आतंकवाद्यांक जिवे मारले. सीआरपीएफ आणि कुलगाम पोलीस दळान केल्ल्या संयुक्त मोहिमेत आतंकवाद्यांक मारपाक यश आयले. हे ऑपरेशन बेरेस्तारा चालू जाल्ले आणि शुक्रार मेरेन ही मोहीम चालूच आशिल्ली. मरण आयिल्ल्या आतंकवाद्यांकडेन आपत्तीजनक वस्तू मेळिल्ल्याची माहिती सुरक्षा दळांनी दिल्या. कुछ घरों का मुहासरा किया गया था. मुहासरे के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहाँ से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई. तो ये एनकाउंटर अभी जारी है, फाइनल स्टेजेस में है और सैनिटाइजेशन की जा रही है. अभी तक की ताज़ा जो स्थिति के हिसाब से इसमें 5 जो हैं लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट की संभावना है और कुछ बॉडीज साइट हुई हैं. चूंकि अभी ऑपरेशन सैनिटाइज हो रहा है और उसकी बाकी जो शिनाख्त और बाकी तफसीलात हैं वो आपको उचित समय पे शेयर की जाएंगी. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हांणी इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क संघटनेच्या मंत्रीस्तरीय बसकेन वांटो घेतलो. ह्या बसके वेळार पुरवण साखळी कराराचेर सयो केल्यो. हो करार आयपीएफ भागीदार देशांतल्या मंत्र्यांबरोबर जाला. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री गोयल हांणी आयपीएफ देशां मजगती सहयोगाचे संबंध अदीक वाडोवपा खातीर यत्न जावपाक जाय हाचेर भर दिलो. shows that Prime Minister Modi's consistent stand on climate issues, the positivity with which he engages, as well as the clear message that he gives out in all of his engagements has resonated with the world. And India and the US have resolved to work closely together. We've launched a new fund today where the governments of both countries are going to actively contribute. And we hope that this will act like a catalyst for large pools of capital to now look at and focus on investments in India. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हे आयज मालदीव राष्ट्रपतीच्या सोपूतविधी सुवाळ्यान वांटेकार जावपाक काल मालदीव पावले. भारताचे प्रतिनिधित्व करपी केंद्रीय मंत्री रिजिजू हांणी आदले राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोली हांची भेट घेवन फाटल्या कांय वर्सांनी भारत आनी मालदीव हांचे मदले संबंद अदीक घटमूट
जाल्यात अशें सांगले. मालदीवच्या संसद सचिवालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 44 देशांतले मानेस्त ह्या सोपूतविधी सुवाळ्यान वांटेकार जातले अशी म्हायती दिल्या. डॉ. मोइझू हांणी आदले राष्ट्रपती सोली हांकां सप्टेंबरान जाल्ल्या वेंचणुकेंत हारायल्ले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी IOFS आनी IDASच्या अधिकाऱ्यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली. ह्या वेळार ह्या अधिकाऱ्यांक संबोधित करतना तरणाट्या अधिकाऱ्यांचे विचार आनी निर्णय देशाचो फुडार घडोवपाक म्हत्वपूर्ण थारतात अशें सांगलें. हेच अधिकारी सुरक्षा क्षेत्रांत स्वदेशीकरण करपाचे सूत्रधार थारतात अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरू केल्ली विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या फाटभुंयेर पुराय देशभर एका वॅनीच्या माध्यमांतल्यान सरकारी येवजण्यां विशीं लोकां मदीं जागृताय हाडपाची मोहीम चालू आसा. ह्याच मोहिमेचो एक भाग म्हूण जम्मू काश्मीरांतल्या कारगिल जिल्ह्यात विकसित भारत संकल्प यात्रा कॅम्पाचें आयोजन केल्लें. ह्या येवजणेची दर एक म्हायती नागरिकां मेरेन पावोवपाचो सरकाराचो यत्न आसा. संवसारीक विदेश बँक मॉर्गन स्टॅनली हांणी जाहीर केल्ल्या अहवालांत भारत 2024 मेरेन चीनूच न्हय तर संवसारांतल्या कितल्याशाच प्रतिस्पर्धी उदरगत देशां परस बरी कामगिरी करतलो अशें नमूद केलां. 2024च्या सुरवातेक भारताच्या इक्विटीन अस्थिरता पळोवपाक मेळटली अशें अहवालांत स्पश्ट केलां. मॉर्गन स्टॅनलीन भारता प्रती आपलो सकारात्मक दृश्टिकोन स्पश्ट केला आनी बाजारपेठेन भारताच्या बऱ्या कामगिरीची अपेक्षा केल्या. केरळांतल्या शबरीमाला श्रीधाम संस्थान भक्तां खातीर उक्तें केलां. जेन्ना ह्या संस्थानाची गर्भकूड भक्तां खातीर उक्ती केली तेन्ना हजारांनी अय्यप्पा भक्तांनी रांगे उबे रावन देवाचें दर्शन घेतलें. व्हडा संख्येन आयिल्ल्या भक्तांक शांतताय दर्शन घेवपाक मेळ्ळें. हे खातीर थळाव्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी फावो त्यो उपाय येवजण्यो घेतल्यात. चोपनाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचें आयोजन 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत जाता. ह्या चित्रपट महोत्सवाक व्हडा प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेले मानेस्त चित्रपट हस्ती तशेंच देश आनी विदेश पर्यटन वांटेकार जातात. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण तशेंच समारोप सुवाळो डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बांबोळे हांगा जातलो. चित्रपटाचें प्रसारण आनी हेर कार्यावळी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या स्थळांचेर घडोवन हाडटले. ह्या खातीर पुलीस अधिकाऱ्यांनी ह्या सुवातेक भेट दिवपी लोकांक आपले वळखपत्र बरोबर हाडचे तशेंच कसल्याच तरेच्यो बॅगो वा सामान बरोबर हाडचे न्हय अशी सुचोवणी केल्या. तशेंच 25 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर मेरेन पोरण्या गोंयच्या बॉम जिजस बेसिलिका चर्चीन फेस्ताच्या निमतान नोवेना आयोजीत जातली. हाका लागून व्हडा संख्येन येवपी भक्तांच्या सुरक्षेच्या फाटभुंयेर पुलीस अधिकाऱ्यांनी लोकांक वळखपत्रांत बरोबर हाडपाचें आनी हेर सामान हाडचें न्हय अशी सुचोवणी केल्या. तशेंच कसल्याच प्रकारची दुबावीत व्यक्ती वा दुबावीत हालचाली नदरेक आयल्यार लागसारच्या पुलीस स्थानकाक कळोवपाचें आवाहन केलां. ICC संवसारीक क्रिकेट सर्तीन ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान निमण्या फेरयेन स्थान मेळयलें. काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेन ऑस्ट्रेलियान दक्षिण आफ्रिकेक 3 गड्यांनी हारायले. दक्षिण आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलिया मुखार 213 धांवड्याची मोख दवरिल्ली. ऑस्ट्रेलियान 48 षटकांत 7 गडी वगडावन ही मोख पुराय केली. निमण्या फेरयेन ऑस्ट्रेलियाचो सामनो भारता आड येता त्या आयतारा जातलो. हवामान खात्यान कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.8 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिटान आभासी प्रणाली वरवीं केले उलोवप. दक्षिण या ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सिलन्स या उपक्रमाचे केले उक्तावण. G20 परिषदेन ग्लोबल साउथाच्या मुखेल मुद्द्यांचे आकर्षित केले लक्ष. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी ग्लोबल साउथ समिटान मंत्र्यांच्या सत्रान मांडले मत. छत्तीसगडात दुसऱ्या पावंड्यावेले वेंचणुकेत 68.15% जाले मतदान. शांततायेन पार पडली वेंचणुकेची प्रक्रिया. मध्य प्रदेशात आयज जाल्ल्या मतदानात दिग्गज राजकीय फुडाऱ्यांचे थारतले भाग्य. 71.16% जाले मतदान. जम्मू काश्मीरातल्या कुलगाम जिल्ह्यात सुरक्षा दळ आणि आतंकवाद्यांमध्ये झाल्या फारपेटांत 5 आतंकवाद्यांक जिवे मारले. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.